फिश करी रायस इज आवर मेन मील म्हणून ताल्लांचे शिवाय आमचे चलना फेस्टिवल्स हें ते बी यूज करतना चतुर्थीक तरी आमकां नाल्ल जाय तरुला नाल्ल हें ते आतां कोण आमकां तरुला नाल्ल काडपाक मेळना पाडे गरीब लोकांनी हुजूच हाडपाचे पयशे ते गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय। गोंयकारांक नाल्ला विणे जायना। गोंयकारांच्या कसल्याय खाणा जेवणाक नाल्ल हो लागताच जाल्यार माडांनी गोंयची सोबीतकाय बसता। पूण माडांनी नेटिल्ल्या गोंयांतूच आयज नाल्ल म्हारग जाल्यात, पाडाई कमी जाल्यात। म्हापशेच्या हॉर्टिकल्चर आउटलेटाच्या सुपरवायझरान पाडाईंक माड पाडपा फाटल्यान मेळटले रेटीची म्हायती दिली। आमी सद्या जे सांगा पाडेलची बुकींग घेता आनी बुकींग घेवन कितें करता आमी मागीर कोणाक जाय तो धाडटा आमी। आमचें कशें आसा सद्या आमी सद्या एका माडाक 100 रुपया घेता, 1 ते 8 म्हटल्यार 800 रुपया। इनकेस ताका हाफ डे जाय जाल्यार तें हाफ डे घेवं येता, पूण तें एका हाफ डे 18 माड पाडूंक शकता तो। तेतून ताका जो कोण व्हरता ताका फक्त 1100 रुपया फारीक करचे पडटा आनी तो फूल डे जाय जाल्यार ताका 35 माड पाडूंक शकता तो आनी तितून तो 2100 रुपया फारीक करूंक शकता। स्टार्टींग घेतले तेन्ना ट्रेनिंग दिल्ली तांकां ते। पाडाईंक हॉर्टिकल्चराचो दर परवडना, प्रायवेटांचे पाडल्यार तांकां चड प्रॉफिट जाता, पूण सर्वसामान्याक त्यो रेटी परवडनात। सरकारान उपाय काडचे म्हूण थळाव्याची मागणी। आमकां प्रॉब्लेम जाता पाडाय फेस करपाक कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ते टेम्पररी पाडाय आनी तांकां ते म्हणटात आमकां ते परवडना म्हणून ते प्रायवेट पाडटात आनी ते मागीर खूब घेतात पयशे। सादारण मनशाक ते कोताक येवचें ना, ताका लागून ते भायर पाडटात प्रायवेटली आनी ते कित्याक थिंगा म्हणटा तांकां चड इनकम आहा। नाल्लूच जर आमचे कडेन समज जावंक ना दिवपाक लोकांक जाल्यार मागीर इट विल बी आर ट्युरिजम डिपार्टमेंट वील हॅव अ बीग प्रॉब्लेम। ताका लागून गव्हर्मेंटान ही सुविधाय दिवंक जाय म्हणून आनी पाडायेक जाता तितलें उत्पन्न करूंक जाय। ताका लागून गव्हर्मेंटान पाड्यांक फिक्स जॉब दिवपाक जाय। माडांचो दर वाडपा फाटलीं हेर कारणांय थळाव्यान कळयलीं। पाडेपण आतां आदले भशेन जायना, आदीं 2-2 म्हयन्यांनी पाडेपण जातालें। आतां नाल्लाचें उत्पन्न आतां तसो माडाक जायना, वेदर कंडिशन्स भाटकारां आतां पयले भशेन आतां आदले भशेन पाडिना, आतां 4-4 म्हयन्यांनी बी पाडटात। पयलीं म्हयन्यान पडटाले, पयलीं म्हयन्यान पडटाले आनी ते आतां जॉब करपाक सोदतात। हितून ते म्हणटात कांय आमकां स्कोप ना न्हू, गव्हर्मेंट कांय आमकां सपोर्ट करिना म्हणजे। नाल्ल हो गरजेची वस्तू, सरकारान कितें तरी उपाय करचो अशी लोकांची बी मागणी आसा। प्रुडंटा खातीर श्याम फडते।